येवकार हा समरिता खणगावकर. सुरत हेडलाइन्स. आमी ओंदूसावन शेतां वडयतात पडींग. शेतां करपाक कोणच मशिनरी घालपाक ना तयार. मये खण वेवसायाक लागून वाठारांतली शेतां इबाडिल्ल्यान शेतकारांनी शिटकायले सरकाराक. आयतारा आगरवाडो पंचायतीच्या ग्रामसभेत सोपो बेकायदेशीर बांदकाम बाबत रस्त्यांचेर तापली ग्रामसभा. आयतारा कोलवाचे ग्रामसभेत साबार गंभीर विशयांचेर जाली चर्चा. सनबरांक जालो खर विरोध. सिवरेज पंपिंग स्टेशनाविशीं लोकांनी उक्तायलो हुस्को. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आमी ओंदूसावन शेतां पडींग वडयतात. शेतां करपाक कोणच मशिनरी घालपाक तयार ना. आमकां पिकाचे पयशे दियात. मये खण वेवसायाक लागून वाठारांतली शेतां इबाडिल्ल्यान शेतकारांनी ग्रामसभेत सरकाराक थेट शिटकायले. डिमार्केशन करपाचे आमचो प्रोसेस चालू आसा. जातलो बेगींतल्या बेगीनच जातलो. ऑलमोस्ट आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा हो प्रोसेस. माझ्या ऐकून घे. तुझे किती म्हणणे असा की पोल्युशन जाता काय ना जाता. आता पोल्युशन जाता काय ना जाता ते कोण पळयतलो. आम्ही कितें टेक्नीक मये खण व्यवसायाचो प्रश्न या वाठारांतल्या शेतकारां खातीर खूब पयलीं सावन हुस्क्याचो आसा. मयेच्या ग्रामसभेंत या विशयाचेर चर्चा जाली. कोयर भटकी गोरवां आनी हेर विशय थळाव्यांक आदीं सावन सतायतात. अंदू शेती बंद करून पडींग उडोवपाचें शेतकारांनी थारायलां. खणीचे समस्येक लागून शेतकारांनी कितलींशींच निवेदनां खात्याक केल्लीं. कोणा कडेन वचप, रस्त्यार देंवल्यार पुलीस मारतात. कोर्टांत गेल्यार 7-8 वर्सां केस धुकलतात. हाका लागून आमी शेती ना करपाचें थारायलां. आयकात मयेच्या शेतकारांक. गेली कितलींशींच वर्सां मये परिसरांत जे मायनिंगचो दुश्परिणाम जालो तेजे जे परिणाम आसा ते आयज आमच्या शेताचेर जाल्ले आसा. आनी हेका लागून शेतान आयज खंयचीच मशिनरी जी आसा ती चलना. म्हणून आमी फाटले वर्स पासून हातीन म्हणा किंवा कोणाक तरी अशे भायले मशिनरी हाडून कशी तरी शेताक केली. पूण आयज अशी परिस्थिती आसा एकूय मशिनरी वालो ट्रॅक्टरवालो थंय येवपाक तयार ना. इतली दलदल सदृश्य परिस्थिती जाल्या की थंय आनीक शेत करपाची परिस्थिती ना. सादारण 25 ते 30 हेक्टर एरिया ही सगळी आतां अंदू पडींग जातली. हो आमकां भंय दिसता. कित्याक आमी आयज मेरेन आमच्या जाणट्यांनी आमच्या कडेन शेतां दिली. आयज मेरेन आमी पडींग सांडूंक नासली. पूण आतां ती अंदूच्यान आमकां पडींग सांडची पडटा. कारण ते मशिनरी खंयचीच वचना. आमी पयशे दिवपाक तयार आसा. मशिनरी सगळ्यांत दिवपाक तयार आसा. म्हणून मशिनरी घालपी कोणूच ना. जाल्यार हेचेर खूब फावटी आमी निवेदनां दिल्या किंवा जे ओपन हियरींग आमचे मायन लिजाक लागून जाल्ले तेन्नाय आमचो प्रश्न उठयला. पूण हेचेर ना सरकारान दखल घेवं ना किंवा जे पयलींचे लीज होल्डर हांगासले मायनिंगचे तेंच्यांनी दखल घेवं ना. आतां आमी करप कितें, कोणा कडेन वचप. रस्त्यार येयले पोलीस दांडगाई करता. कोर्टान गेले ते 7-7, 8-8 वर्सां आमच्या न्यायाक निकाल दिना. आतां आमी करप कितें तर आमी आतां सरकाराचेर हें दवरता आनी आमी अंदूच्यान शेतां आमी करिना. फाटले काम आमी आमचो ठराव मांडलो की म्हणून जो वेदांतचो जो ब्लॉक आहा मिनरल ब्लॉक म्हणून तर इलिगल एक्टिविटी चालू जाल्ल्यो म्हणून तेजेर जी इलिगल एक्टिविटी आहा म्हणजे कंपनीन आमच्या पंचायतीन तिचेर कारवाय करची आनी ती जी इलिगल आहा ती लेबल्स करची म्हणून. पण आयज मेरेन आमकां अशा पंचायतीन हेचेर कितेंच कारवाय करूंक ना. आमी सॅटिस्फॅक्शन कर सांगलेलें तेच करूंक ना तेंच्यांनी. आतां फक्त कंपनीक बेनिफीट कसो मेळ्ळ्या एक आमची पंचायत कितें तेचेर कारवाय करिना. आयज जर पंचायतीक कितें ना कितें रेवन्यू मेळोंक आसलो आयज कोटयांनी पयशे ते खर्च करता. आसा की ज्या ज्या वार्डांनी काम ओनर्स आसा तांकां मातशें कळोवचें की जेणे करून तेंच्यांनी रस्त्यार गोरवां धाडची न्हू. आनी जरी धाडले जाल्यार तांकां आमी फूल हें करतले. रस्त्यार करपाचे जबाबदारी गोशाळेक दिल्लीच आसा.
आनी फाटीं मागीर तेंच्यांनी हें करपाक जायना, पंचायती कडेन येवपाक जायना की आपले गोरवां उखलून वयतात तेन्ना आमकां मदत कर म्हणून आमचे कडेन तेन्ना पावर नासतलो. आनी लेटर आमी बेगीनूच टायप मारले. थोड्या कडसून म्हाका लिस्ट येवचें आसा, लिस्ट अर्थात थोड्या कडसून येयल्लें आसा. ते आमी पोलिसांकूय इंटिमेट करतले त्या लेटराचे. आनी काय गोशाळेक दितले कोण ओनर्सांनी, प्रत्येक ओनराक आमी हें दितले लेटर. तेन्ना प्रत्येक ओनराची जबाबदारी आसा की आपली गोरवां सांबाळपाची. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. आयतारा आगरवाडो पंचायतीच्या ग्रामसभेत सोपो बेकायदेशीर बांदकामा बाबत रस्ते हे विशय बरेच गाजले. सोप्याचो विशय बेकायदेशीर बांदकाम आणि सर्वे नंबराक लागून ग्रामसभेत वातावरण बरेच तापड जाले. सोप्याच्या विशयाक लागून ग्रामसभेत वातावरण बरेच तापड जाले. पंचायतीक लुकसाण जाला ते कोण भरून काडटलो अशें म्हणत थळावे फुर्योज जाले. आमचा सोप्याचेर काय ना कोणी आम्ही एकूच सांगता आमकां कोणी सोपो घेतले थंय ना गरज कोणाक तुम्ही कितक्यांक दिलं तेच ना. आमकां इतलो जा की आमकां पंचायतीक लुकसाण जाला कोणी घेतलो ना नाका. कितक्यांक दिला तुम्ही, कितक्या करप्शनाक दिला. हांगासर सोप्याक वतात कितें केल्यार दोन मिनटांनी सोपो दिला तो नाका, तो प्रश्न नाका. ना आमचो एकूच प्रश्न आहा, पंचायतीक लुकसाण जाले, पंचायतीक लुकसाण जाले, कोण भरून काडटलो. कोण सांगता तुका जायना म्हणून हिंड तो किल्ले जाता हांवें सोपो येला म्हाजेर तुवें एक्शन घेवपाची तूं कॅपेबल आसूंक जाय. आनी जर तर ना जाल्यार ही रिजनां आयकपाक आमकां टायम ना जाल्यार फालतू रिजनां आमी किंमत दिना. कळ्ळें मरे? असली रिजनां हांव जाल्यार एक्सेप्ट करना. कितें हे रिजन सोपो बंद करना रे तूं. आपूण कॅपेबल ना, सोपो आपूण केन्ना भिडो काल रिटर्न कितें सोपो 6 म्हयन्याचो ऑप्शन जाला आतां एट प्रेझेंट हो ऑप्शन ऑलरेडी जाला. फुडलो तर कितें आहा पळय भायर दवरले ती भितर हाडी डिस्कशन तुमी सगळे ग्रामसभेक डिस्कशन जालें जर सोपो बोगळ भितर हाडया फुडल्या ऑप्शनाक तो कंटिन्यू करया. पण ह्यो आतां 6 म्हयन्या भितर कितकें नुकसान जातालें असं तुमकां दिसता? म्हाका 3 लाख नुकसान जातालें. जर 3 लाख जर नुकसान जर पंचायतीचा जाला जाल्यार तो विषय ह्या पंचायतीत घेवपाक काही हरकत ना. आणि ती रिसीडच मारू शकना. बेकायदेशीर बांदकाम आणि सर्वे नंबराविशीं चर्चा जाली. जर कोणाक खंयच्या बांदकामाविशीं कागाळ आसा जाल्यार ताचो नंबर पंचायतीक रिवोक करपाक जाता अशी ग्रामसभेत भासाभास जाली. जबाबदार हे एचएन नंबर हाका गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काढला की कोणी तरी आपले प्रॉपर्टीन बांधला बघा त्यांना खातीर लायटीची व्यवस्था जावची आणि पाणयाची व्यवस्था जावची. तेका लागून तेका EHN नंबर दिवचे. त्या प्रमाणे सेक्रेटरी जबाबदार धरून सेक्रेटरी कडे सेक्रेटरीन वचून ते बांदकाम जर एखाद्या ऍप्लिकेशन येयला जाल्यार त्याची बांदकाम खंय आसा, खंयच्या सर्वे नंबरान आसा, त्याची लांबी, रुंदी आणि उंची. एक दुसरा पत्र्याचा आहा का नळ्याचा आहा का स्लॅबाचा आहा त्या प्रमाणे तेका प्रत्येक स्क्वेअर मिटराक पैसे आकारलेले असतात. आणि इतक्या जावन सुद्धा जर त्या बांधकामाचेर जर एखाद्या कोणाची कंप्लेन आसा जाल्यार तो नंबर पंचायतीन रिवोक करपाक जाता. 7 जानेवारी कंप्लेन आसा. 7 जानेवारी कंप्लेन इलिगल कन्स्ट्रक्शन. इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ना मॅडम. इन्स्पेक्शन रिपोर्ट नो बॉडी नसताना परमिशन कसं मॅडम? ना बॉडी असले म्हणतात म्हणजे त्यांच्याने कोणीतरी हे केलं. ऐका इम्पॉर्टंट घटना ऐका. 7 जानेवारी शुभम नायक कंप्लेन शुभम सावंत कंप्लेन करता की इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा म्हणून 17(1)
ब्रह्मा एनविरो कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, सॉरी प्रायव्हेट लिमिटेड 7 जानेवारी कंप्लेंट केल्या शुभम नायक इलिगल कन्स्ट्रक्शन आणि 27 जानेवारी पंचायत आमची तेका EIN नंबर दिता. हेच्या म्हणजे काय इंटेन्शन आसा यांचा पंचायतीक दिवपाची इलिगल कन्स्ट्रक्शन तेजेनी दिला कंप्लेंट आसा आणि इमिजिएटली त्याच महिन्यात पंचायत तेका EIN नंबर दिली म्हणजे हेच्यानी पैसे खाऊन तेका नंबर. आगरवाड्यात कपडे 2 गांव जाल्ले आसा, 2 देवस्थानां सेपरेट जाल्लेली आसा. देवस्थानाचो जो सोपो आसता जात्रा म्हणा आनी कसलो उत्सव जाता त्या टायमार जो कोण सोपो घेणारो आसलो तो खंय तरी अतिक्रमण करून जास्त पयशे घेतालो आनी कितें हे विशय वारंवार तेंचे चालू आसले. तेंचो तो ब्लेम आसलो. सो ते म्हाका तेंच्यांनी अशें हे केलें की ग्रामसभेक हे हाडले की तो वगळपाचो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आयतारा कोलवाच्या ग्रामसभेत साबार गंभीर विशयांचेर चर्चा जाली. ग्रामसभेत सन्मानाक खर विरोध जालो. सिवरेज पंपिंग स्टेशना विशयी लोकांनी हुस्को उक्तायलो. देवनागरी सयत रोमी लिपीक समान दर्जो दिवचो अशें थाराव ग्रामसभेत घेतलो. पळयात. कोलवा आयज जाल्ले ग्रामसभेत लोकांनी सिवरेज पंपिंग स्टेशनाचो विशय लावन धरलो. पंच वांगड्यांक कमी पगार आसा. पंच वांगडी सायट इन्स्पेक्शन, कोर्ट केस वा हेर कडेन भोंवतात. इतल्या कमी पगारार कशें जातले? पंचांकय पगार वाडोवपाची मागणी ग्रामसभेत जाली. मेन म्हणल्यार तो स्वेज पंपिंग स्टेशन आमगे फुडें 4 रस्त्यार येता क्रॉस रोडार तेजेर आशिल्लो आनी आमी एक मिटींग घेतली आमगेले स्वेज कॉर्पोरेशन एलॉंग विथ जॉयंटली विथ पंचायत आनी आमी बायोडायवर्सिटी आनी आमी ते कडेन खूब बसाबास पॉयंट केले. हितून आमकां कळोन येयलें की हो पडे स्वेज प्लांट पडे आहा तो 7.5 MLD आहा आनी तो कित्याक लागून येयलो म्हणून आम पयलींच जाल्लें प्रश्न. तेणें जबाब दिलो की कोलवा क्रिका लागून येयलो म्हणून. आतां कोलवा क्रीक पड म्हणटा इट्स रनिंग ओन्ली इन कोलवा. आतां कोलवा क्रीक खंय NGOन एक पेटिशन फायल केल्लें की तें पोल्युशन जाता म्हणून. इट्स अ बरी गजाल, ती वायट गजाल न्ही. पूण तेन्ना गव्हर्मेंटान दिलो 7.5 MLD विच इज व्हेरी बीग. आतां आमी अपील करता जावं ते NGO की तांणी कोर्टान सांगचें बाबा हें आमकां चलना कित्याक दे आर ट्रायंग टू ब्रिंग अ वॉटर फ्रॉम 12 किलोमिटर्स रेडियसाचेसून उदक हाडपाक सोदताय विच मिन्स इट इज कमिंग फ्रॉम कावेलोसी टू कांसावली प्लस फ्रॉम सेरावली. आतां हेका हॉटेलां तूं स्ट्रॅटेजी चोवपाक गेले जाल्यार न्ही आमगेली हॉटेल एकदम खूब कमी आहाय. त्या हॉटेलां आहाय एक गांवान हॉटेल आहाय त्या प्रमाणे आनी ते पिपल युटिलिटी प्रमाणे तेणी थिंगा आपली स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट घालचें हें आमगेलें रेजोल्युशन आमी मूव केलां. आनी आमगे पडी आतां आहा ती आमकां हालीं कोलवा BP ज्युडिशियरीक यूज करची कित्याक कोलवा इज कंप्रायझींग ऑफ सेन्नाबाती, बानेली, गंदावली आनी कोलवा. सिवरेज पंपिंग स्टेशना लागून आसलेलें ग्रामसभा मेंबर्सांनी तेजें रेजोल्युशन मूव केलां आनी बायोडायवर्सिटी मेंबर्सान पयलीं कंप्लेन घायलोली तेजेर सिवरेज पंपिंग स्टेशनाची आनी अकॉर्डिंगली पंचायतीन नोटीस कान सिवरेज डिपार्टमेंटा आपयन हाडले. दे हॅव रेज्ड मॅनी क्वेश्चन बायोडायवर्सिटीन तांकां क्वेश्चन विचारलेले पूण तांकां आन्सर करूंक जायना जाल्यार पंपिंग स्टेशना शोपर्स धाडलो आनी टू रिवोक द MOC सिन्स द स्कूल द कॉलेजीस आर क्लोज टू द पंपिंग स्टेशन. आणि आता as per the Gram Sabha also we are going to execute the resolution and forward it to the concerned department to revoke this. आणि किती सन्मान किती हे केलं तुम्ही? Sunburn resolution move केला when sunburn not be allowed in south Goa. Romi scriptaku लागून resolution move केला. Already हे सगळे resolution आम body meeting घेतली. Baywatch को हॉटेला लागून Gram Sabha members आनो पंचायती नगरीन काढला की रस्ते जे रस्ते आहे एक्झिस्टिंग त्यांचे भितूय ते तोडे आहे 5 मेंबर्स आणि त्यांची कावरींग स्लॅब्स घातले आहे बट स्टील त्या कावरींग स्लॅब्स आमच्या लोकल्स ते फायजाबच आहे नॉट फॉर द हॉटेलियर्स. आता हे जे हॉटेल ते बेवॉचाचे तितून खूप पार्किंग ना ते आता क्वेश्चन रेज केले तेमी बेवॉचा भितर पार्किंग ना सो ताका एक सरप्राईज इन्स्पेक्शन घेचे बेवॉचाचे आणि ताका नोटीस काडचो ते ग्रामसभा रेजोल्युशन कलवटान एक इश्यू काडलेलो की ते सगळे सेवरेज हॉटेला भायर पावता म्हणून हे कितें ते सिवरेज तेन्ना
पॉयंट आउट केला मीन्स जायती हॉटेलां आहाय हॉटेलांत जी डिस्चार्ज स्टॉम वॉटर ड्रेनेज सोडो आहा तेजे तेमी मीन्स पंचायतीन एक इन्स्पेक्शन काडचें इन्स्पेक्शन चोवचें आनी तेजेरू एक्शन घेवचें म्हूण तेणें हें केलो आहा कित्याक हें सगळें पोल्यूट जायन तें क्रिकां वयतलें इन कोलवा क्रीक सो ऑन दॅट वी आर गोइंग टू But listen, storage treatment plant grant is 15,000 storage. It is not 7.5. 7.5 is the pumping per day. 15,000 is storage in that tank. Just imagine people staying over there will be able to stay there with that smell. 15,000, and it is not 12 kilometers. It is from Mobor to Kamsale. That much. 12 kilometer radius, but it as per the paper it is Kamsale to Mobor. So we have to object it to Kolva. We wanted it only for Kolva, not for surrounding. This objection was already put before. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख. कुर्टी खांडेपार पंचायतीत आयतारा ग्रामसभेत समाजाचेर परिणाम करपी महत्वाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. उदरगतीची कामां, ट्रक पार्किंग, बेकायदो अतिक्रमण, कोयर व्यवस्थापन ह्या मुखेल विशयांचेर ग्रामसभेत आस्पाव आशिल्लो. हे बसकेत समन जाल्लो एक म्हत्वाचो थाराव म्हळ्यार सनबर्नाक विरोध, जाचेर गोंयभर विंगड गटांनी खर टिका केल्या. कार्यकर्ते, विरोधी आमदार आणि प्रसार माध्यमां आड 100 कोटी रुपयांचे लुकसाण भरपाय दिवपाचो दावो करून महोत्सवाच्या आयोजकांनी हालींच जारी केल्ली मानहानीची नोटीस जारी केल्या उपरांत हो विरोध जाला. कारण कितें दिल्ली जो ड्रग धरलो पयलीं 6,500 कोटीचो तितून अशें आयकपाक येयला की ते गोंयांत म्युझिक इव्हेंट आसता पयलीं थंय हाडपाचे आशिल्ले, गुजराताक हाडपाचे आशिल्ले आनी बॉम्बे हाडपाचे आशिल्ले. ऑन अकाउंट ऑफ दॅट की आमी पयलीं जर हो इव्हेंट आमकां नाकात पडटलो न्ही जाल्यार खंय तरी हो ड्रग्साचो जो व्याप आहा पळय न्ही तो चड जावपाक पावपाना. ताका लागून हेजेर एक रिजोल्युशन घेवचें की आमकां सनबर्न पार्टी नाका म्हणून. तुमकां मान्य आसा? मसनभुयेच्या जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकाम केल्ल्याच्या आरोपाविशीं हुस्को उक्तायिल्ल्या हेर मुखेल प्रश्नाचो आस्पाव आशिल्लो. ताची कायदेशीरताय निश्चित करपा खातीर रोखडीच निमाणी सुनावणी जावपाची शक्यताय आशिल्ली. तशेंच पंचायतीन निवारण करपा खातीर प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन संपर्क साधला अशी पुष्टी सरपंचान दिल्या. उपरांत ग्रामसभेत वैजकी कोयराचो अयोग्य विलो लावपा विशीं भासाभास केली. ते भायर बसकेत विविध उदरगतीची कामां, पार्किंगाचे प्रश्न आनी थळाव्या शेतकारांचे प्रश्न मांडले. आयज आमची ग्रामसभा समिती जाली, सगळ्या लोकांनी बरे विशय लोकांनी क्वेश्चन घातले आशिल्ले तांकां आमी बरी आन्सर दिली. त्यांचे विशय आसा तांकां सगळ्यांक सुटेबल आन्सर कितें आमचे कडेन डिमांड आशिल्ले सगळ्यांच्या एक त्यांच्या मुद्द्यार ठराव घेवन त्यांचे आमी फूल तेंची एक्सपिरियन्स दिला तेंची आमी कामां सगळी फुलफील करतली म्हणून. ठराविक नांव म्हणजे जे लोकांनी प्रश्न क्वेश्चन मांडले तेंच्या आमी घेवपाचो ठराव घेतलेलो आसा. एक इश्यू येयल्लो जो क्रिमिटेरियन ते इलिगल ते कितें जालें मागीर? ना आतां ते म्हणून इनलिगल विशय येयलो म्हणल्यार आमचें ऑलरेडी डिमार्केशन आसा. डिमार्केशन आमी काल आमचें एक इन्स्पेक्शन जालां आनी आमच्या रोखड्याच फुडल्यान एक फायनल एक हें आसा हियरींग आसा. ते हियरींग जालें म्हणटकीर ते डिमार्केट जातलें आनी डिमार्केट जालें म्हणटकीर आमकां कळटलें जे खंय एनक्रोच आसा आनी कितें कोण इलिगलिटी आसा पळय थंय कळटलें मागीर थंय आमी एक्शन घेतलें. एक हेजी मेडिकल वेस्ट गार्बेज आसा पळय तेजेर विशय आयिल्लो. ती लॉंग पेंडींग ते गार्बेज डंप आशिल्लो आमी तांकां हेकाय आमी पोल्युशन बोर्डाक लेटर केल्लें आसा. तांचो फक्त रिपोर्ट येवपाचो. तो रिपोर्ट येयलो म्हणटकीर आमी तो कोण ओनर आसा पळय ते आमी एक्शन घेतला. डब्ल्यूआरटीकडे खूप लॉंग पेंडींग विशय आशिल्लो. आमी आतां परत तांकां एक रिमांयडर घेतला आनी तेच्या संदर्भात आमी जे कोण तितले शेतकार आसा त्या शेतकारांक आमी इमिडिएटली तुमचो कितें विशय आसा पळय तो आमी तेंचो विशय तुमकां हे ऑल ऑलरेडी सांगता ही ऑल कितें तेंचे शेतां जी आसा तेंकां रोवपाक बरें जालें ऑलरेडी केल्लें आसा आनी तेंचे हाली कितें आसा डिस्कशन आसा पळय तेजेर आमी ते परत डब्ल्यूआरटी आमी फॉरवर्ड करतले रिमांड करतले हेजेर. आज आमचे कुट्टी खांडेपार पंचायत खांडेपार हांगा हेड ऑफिसा ते ग्रामसभा आशिल्ली. मेन विशय आशिल्लो आमगेलो हिंदू कम्युनिटी एनक्रोचमेंट आहा तो. दुसरे आमची गोंयची फुडची पिढी खातीर तेंच्यांनी तो सनबर्न नाका
इव्हेंटो आमी गोंयांत नाका म्हणून एक रिजल्यूशन घेवपाक घातलेलें, तें एक रिजल्यूशन घेतलेलें आसा. दुसरें इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचेर सुमोटो घेतलो 8 घरांचेर गितनगरांत, तो एक विशय घेतलेलो. हे सगळे विशय जे आहा पळय न्ही फाटले 1 वर्साचे पडीक पडलेले आसा. एक्चुअली कशें जाता, एज पर पंचायत राज ऍक्ट जेन्ना एक मिटिंगेक एक कंप्लेन येयली, तो सुमोटो घेतलो. दुसरे दिसा इन्स्पेक्शनाक, दुसऱ्या मिटिंगेक इन्स्पेक्शन जातलें. इन्स्पेक्टर लेगीत तिसऱ्या मिटिंगेक शोकत नोटीस काडटा आनी चवथ्या मिटिंगेक डेमोलिशन. म्हणजे ऑलमोस्ट 1-2 म्हयन्यांनी हे सगळे प्रश्न थडेक लागता. पूण आतां जवळ 10 म्हयने वर्स भर जाले हे दोनूय विशय आहा पळय न्ही ते थंयच आसा. आतां 14 म्हयन्यांनी अजून पर्यंत गार्बेज म्हणटा ती क्लीन जावना. पूण इतलें जावन सुद्दां आमच्या पंचायतीक मोस्ट क्लीन गार्बेज म्हणून एक एवॉर्ड मेळटा. ते हास्यकर, कित्याक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेका नोटीस काडून 10,000 फायन मारलेली. हे 82 गार्बेज जर तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे जाल्ले आहा दुसरो संसोडो कितें. पण आतां खंय तरी आमकां नवीन एक आमकां सरपंच लागलेलो आसा बाब अभिजीत गावडे. हेणे एश्युरन्स दिला की विदीन ए शॉर्ट वायल आपूण ते सगळे क्लियर करतलो. आनी सिन्स तो एक 8 दीस जाल्यार प्रोजेक्ट बसल्यात म्हणून तेका आमी तो टायम दिवचो म्हणून टायम दिला. आतां हे सगळे विशय फुडल्या ग्रामसभेक आमी ते परत घेतले, पण मोस्ट ऑफ द क्लियर करतलो अशें ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीष परब आणि मुझैफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. अमरावती फुटबॉल सर्त जाली. FC हंटर्सान किंग्स वॉरियर्साचेर वर्चस्व गाजयले. 3-0 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. आमोण्या स्कुलाच्या खेळामळार FC हंटर्सान किंग्स वॉरियर्साक 3-0 अशा गोल फरकान हारावन अमरावती फुटबॉल लिगेच्या फायनलींत सुवात मेळयली. Karate Shotokan with Joseph Rodriguez sir is my sensei. So fitness age lagna. Anybody can start doing fitness at any age, and only thing because youths are required. You required goal. You required somebody should. If somebody should follow you, then you have to be. You should deserve it. You should be worth of it. So because all people are following me, I want to do more better. That is the reason I do little extra workout. So again coming back, congratulations to Amravati Sports Club who has held such a good tournament. And once again thank you very much. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकर आणि संगीता ओली. राज्यात फाटल्या 24 वरां सावन सुके हवामान दिसून आयले. चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. पूण फुडल्या कांय दिसांत कांय वाठारांनी पावस शिरशिरपाची शक्यताय आसा. सकाळी धुके पडूं येता. फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत कांय कडेन शिरशिरून पावस पडटलो. फातोड्डेर धुके पडपाची शक्यताय आसा. तापमान थीर उरतले. केरळ आणि लक्षद्वीप लागसर नुस्तेमारी करप्यांक दर्यादेगेर किरकोळ धोको आसपाचो सल्लो दिला. जंय वराक 55 किलोमीटर वारे घोळटले. गोंयचे दर्यादेगे खातीर कसली चिटकावणी जारी करूंक ना. येता त्या सप्तकांत आमकां उष्ण दीस आनी थोड्यो दमट राती आसतल्यो. हवामानात बदल जावचो ना. सोमारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. पावसाची शक्यताय. फातोड्डेर धुके पडटले. केरळ आणि लक्षद्वीप लागसर नुस्तेमारी करप्यांक सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.